जेन्ना एफेस शार सोडून वेचो वेळ पावलो तेन्ना पावलो एफेसांतल्या जाणट्यांक आपयता आनी तांचे लागीं उलयता. आपणे आशियांत आनी चड करून एफेसांत कसो वावर केलो, खालतिकायेचें जिवीत आपूण जियेलो, कोणाचेरच भार घालोना, आपल्या पोटा खातीर तो वेगळो वावर करतालो, तंबू शिंवतालो, टेंट विवर पावलो. आनी मागीर उपरांत तो तांकां सांगता, आतां हांव जेरुसलेमाक वेतां, थंय म्हजें कितें जातलें तें हांव नेणा, म्हाका खबर ना, पूण पवित्र आत्म्याचेर भावार्थ दवरून हांव वेतां अशें तो सांगता. आमचो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय? आमच्या दुडवांचेर, भाटाबेसांचेर, आमच्या शिकपाचेर, आमच्या सोबायेचेर, आमच्या कामांचेर? कांय उपकारना. आमचो भावार्थ आसूंक जाय देवाचेर, कित्याक जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवाचें देणें. येताना आमी कांय तें हाडूंक ना आनी वेताना आमी तें कांय व्हरचें ना. म्हणटच देवाचेर आमचो भावार्थ दवरून आमी जिवंक आसा. आनी दुसऱ्या वाचपान जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें करता आनी तो बापाक महिमा दिता. तो म्हणटा, तुवें तांकां म्हाका दिल्लें, जें कितें हांवें तुजे तावन घेतलां तें सगळें हांवें तांकां शिकयलां. आतां हांव वेतां, पूण ते ह्या संवसारांत आसतले. देखून जेजू तांचे पासत मागणें करता. आमी मागणें करता, पूण आमचें मागणें कसलें आसता? आमचेच पासत, म्हज्या पुताक काम दी, म्हजे धुवेक सैरीक दी, म्हाका ती पिडा जाला, ही पिडा जाला, बरें कर. हें सगळें आमचेर केंद्रीत करून आमी मागता. तें बरें आसा, पूण आमचें मागणें जावंक जाय हेरां खातीर, दुसऱ्यां खातीर आमी मागूंक जाय. आनी आमचेच खातीर मागूंक जाय जाल्यार आमी केन्ना अशी मागता वय, सायबा म्हज्या काळजांत म्हज्या शेजाऱ्याचो राग आसा, हो राग म्हज्या काळजांतलो काड, अशें आमी मागता. म्हज्या काळजांत हेरांची नसाय आसा, म्हज्या काळजांत दुस्वास आसा, हांव तिडकेन भरतां, हांव दुसऱ्यांक बोगसाणय दिना, सायबा हें सगळें म्हज्या काळजांत वांकडें तिंकडें भरलां, हें सगळें तूं भायर काड आनी म्हाका नितळ कर, अशें आमी मागता. आमी फकत संवसारी वस्तू मागता. आमी मागूंक जाय दैवीक वस्तू, शांती, समाधान, बोगसाणें, आपुलकी. हें मागल्यार आमकां देव दितलोच, केन्नाच तो ना म्हणचो ना. कित्याक ह्यो वस्तू गरजेच्यो. शांती आमकां गरजेची, सेवा करची ताकद, मन गरजेचें. तसलें आमी देवा कडेन ह्या मिसा वेळार मागूंक शिकुया.